गोय होमिओपॅथी कावन्सिल आनी श्री कामाक्षी देवी होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल हांच्या सहकार्यान सांखळे हांगा साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटांत संवसारीक होमिओपॅथी दीस आयोजीत केल्लो. रोग निदान आनी उपचारा परस दुयेंस आडावपाचो विचार करतना लोकांनी आपल्याक मेळपी वैजकी सुविधांचो लाव घेवचो. गोंयांत वैजकी शिक्षणाक व्हड वाव आसा आनी गोंयच्या वैजकी प्रशिक्षितांक ह्या मळार संवसारीक पांवड्यार काम करपाची बरी संद मेळटा. तेच प्रमाण गोंयांत सध्या चलपी अनाथालयांनी निरोगीपण आनी भलायकी सेवा ह्या विशयांचेर व्हड वेवसाय उबारपाची संद गोंयांतल्या वैजकी मळार लोकांक मेळटा. आतां सरकार हे आश्रम स्थापन करपाक आनी तातूंतल्या लोकांक भलायकी सेवा दिवपाक आदार दिता. हे खातीर गोंयकारांनी मुखार येवचें, नाजाल्यार भायले लोक ताचो फायदो घेतले, हें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी संवसारीक होमिओपॅथी दिसा निमतान उलयतना सांगलें. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is always talking about the Viksit Bharat 2047. We are talking about the Viksit Goa 2037. आणि हे जर करचे आसत जाल्यार इनोव्हेशनचो उपयोग सातत्यान आमी करपाक जाय, टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग आमी करपाक जाय आनी रिसर्च बेस्ड मेडिसीन कितें आसूं रिसर्च बेस्ड जो पर्यंत आमी करचे ना तो पर्यंत पॉसिबल जावचें ना. डे टू डे आमकां वी वॉन्ट टू कंटिन्यू वीथ अवर CME कंटिन्युअस मेडिकल एड्युकेशन हातूंय आमकां फोकस करपाक जाय. हेल्थ केअर सेक्टरांत करी सारकें खूब कितें कितें आसा. इट इज नॉट ओन्ली बींग अ मेडिकल ग्रॅज्युएट, देर इज अ वेरियस थिंग इन द हेल्थ केअर, वेरियस थिंग्स आनी ते आमी खूब बरें करूंक शकता. बींग इन द मेडिकल फिल्ड आमी पळयता आज आनी ताची कंटिन्युअसली गरज आसा. आमी पळयता की BBA किंवा MBA इन फ्युचर इन हेल्थ मॅनेजमेंट, हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट ह्या सेक्टरांतले कोर्सीस आमीच बरें करूंक शकता. आनी खरें म्हणजे आमी बरेचशे फावटी होमिओपॅथीक ग्रॅज्युएशन करता आनी थोड्या जाणांक मागीर एक आपली प्रॅक्टीस चल्ली ना काय फ्रस्ट्रेशनूय येता. बट तें फ्रस्ट्रेशन न येता हातूंतले नॉट ओन्ली द सुपर स्पेशलिटी इन द होमिओपॅथी बट देर इज अ सेपरेट एंड सुपर स्पेशलिटी एंड पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्स इन हेल्थ मॅनेजमेंट आनी वेरियस हाच्या खातीर ते ओपन आसा. म्हणून म्हजें म्हणणें आसा की फक्त होमिओपॅथी करून भुरग्यांनी थंय न रावता तांच्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन वेरियस इन द हेल्थ मॅनेजमेंट किंवा हेल्थ केअर हातूंतले जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे आसा पळय हे जर कोर्सीस अचीव केले जाल्यार म्हाका दिसता दॅट इज अ वायड फील्ड इज ओपन. इट इज नॉट ओन्ली लिमिटेशन्स टू द गोवा बट इंडिया एंड एब्रॉड वी हॅविंग द वायड स्कोप आनी इन द ग्लोबली आमच्या खातीर हो स्कोप आसा. आमी लिमिटेड म्हाका हांगाच कितलो पगार मेळटा हाचो विचार ना. हांव स्पेसिफिकली सांगता म्हाका पुण्याक हाल्ली एकटे डॉक्टर मेळ्ळे. शी हॅव कंप्लिटेड द BHMS. शी डीड द MBA इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट अँड शी इज वर्किंग इन द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन पुना विथ गेट म्हणजे HR म्हणून काम करता ते. बट आफ्टर कंप्लिशन बेसिक शी हॅज कंप्लिटेड द होमिओपॅथी बट आतां शी इज हँडलिंग द HR ऑफ ऑल द प्रायवेट हॉस्पिटल. म्हाका खूब बरें दिसलें. मूळ गोंयकार इतक्या बऱ्या पोस्टाचेर ते काम करता म्हणून हांवें म्हटलें की आमी बारीक विचार केन्ना करचो न्ही. आय थिंक फील्ड इज वास्ट एंड वायड. त्या खातीर हो जर आमी विचार केलो आनी नाव इज ऑल्सो ओपन. म्हणजे हांव खंय तरी गव्हर्मेंटाक म्हाका कॉन्ट्रॅक्टाचे जॉब मेळ्ळा. आय एम नॉट हॅपी वीथ दॅट. नो नेवर. यू कॅन परस्यू युअर एक्सटर्नल बाकीचे कितें परस्यू करून फर्दर हेच्या खातीर वचप ही गरज आसा. आनी तें जर तुमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता की वास्ट आनी ज्या खातीर आमी वेलनेसाचेर जो फोकस केला म्हणजे गोंयांत बिकॉज इन फ्युचर द वेलनेस वील बी वन ऑफ द सेपरेट ब्रांच वील बी इन द टुरिजम सेक्टर आनी ताच्या खातीर म्हणजे नॉट ओन्ली इन द 5 स्टार बट वेलनेस आनी हेल्थ केअर आज जर तुमी पळयता आसत हांवें आनी म्हटलें जे ओल्ड एज होम्स हे खूब मोठ्या प्रमाणात तुम्ही स्वतः रन करपाक शकता. इट इज अ बिग बिझनेस.